खंटाले न्हू हांगासर ते खंय आहा ती म्युन्सिपाल्टीची तेन्ना ते घंटा ते दुरीक पडले. ही कितक्याची गजाल ही? 12 सुमार. कोण इंजर्ड बी जाला? हय 2 जाण इंजर्ड जाल्ले तांकां एडमीट केले. आजुला नेल्या? हां ओके. 12 सुमार येयली एम्बुलन्स. अंदाज कितक्यांक सुमार देडा इन्सिडंट? इन्सिडंट 12 सुमार. ते म्युन्सिपाल्टीचे वर्कर का भायर? म्युन्सिपाल्टीचे म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टाचे. कॉन्ट्रॅक्टर. हांवें कितें म्हणटा? कासारवाडो खोल्ले. हांवें आतांच ते मोबायलाचेर एक न्यूज हे जाल्या त्या अशें कळ्ळें की हांगासर कितें तरी इन्सिडंट जाला म्हणून मुद्दम पळोवपाक गेला जाल्यार हे फूल जे कंपाउंड हें पडलेलें आसा आनी म्हाका दिसता तांकां थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टराचे. तांकां हॉस्पिटलान व्हेल्या? हय हॉस्पिटलायज केला दिसता. ओके. कितें बांदताले गटर? म्हाका ते कांयच एक्झॅक्ट खबर ना म्हणजे हांव आतां हेजेर म्हाका दिसता हे गटर परत रिकन्स्ट्रक्शन केलें जाय. नमस्कार येवकार. खोल्ले कासारवाड्या वयल्यान एक दुर्दैवी घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार एका ड्रेनेजीचे एका गटराचेर काम करीत असलेल्या एका लेबराक मरण येता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार खोल्ले कासारवाड्यार जेन्ना ड्रेनेजीचे गटराचें काम चालू आशिल्लें आनी हांगासर लेबर जेन्ना काम करताले तेन्ना ड्रेनेजीकूच कुशीक जी तेकून कितलेशेच वर्सां आदली भिंत आसा ती तांचेर कोसळटा. ही घडणूक 12 आज शेनवार दिसा 12 घडटा आनी जेन्ना ही भिंत ह्या दोगांचेर कोसळटा तेन्ना हे दोगूय जाण जे लेबर्स आसा ते बऱ्या प्रमाणात जखमी जाता. अँब्युलन्स आफयली वयता आनी अँब्युलन्सीन दोनूय ह्या लेबरांक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या वता आनी एकटो जो लेबर जो सारकोच सिव्हियरली मेजरली इंजर्ड आशिल्लो तेका बांबोळी शिफ्ट केले वता आनी उपचार चालू असताना हो जो मनीस आसा हो मरण पावता. फुडली हाचेर जी कारवाय आसा ती म्हापसा पुलीस करीत आसा आनी फुडली इन्फॉर्मेशन कितें आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले.